कितें म्हणा UGDP तुम्ही म्हळें की पार्टी नांवापुरतीच आशिल्ली आणि दुसरी खंयच्या पार्टी भितर मातांनी टिकप शक्य नाशिल्लें. मागीर अशो जो मनीस आसता ताणें आयच्या काळात कितें करप? कारण असो एक मनीस जाका राजकारणात येवपाक जाय, दोन्ही पक्षां कडेन ताका खबर आहा की हे तुगे फटिंगपणां करतात म्हणून, तिसरो पक्ष फक्त नांवापुरतो उरला. कितें करपाचें अशें म्हणजे? न्ही, हांव माथान तुका एक खबर सांगता. तो कुट्टाळचो आमदार आसलो न्ही, म्हजो एक थंय सोयरो होता. ताणें थंय एक बेकायदा बांदकाम केल्लें आनी तो माथानी वेळ गेलो की मातशें तें सारकें कर म्हणून. तो म्हणलो पळय अशें कर, आपूण तुका जाल्यार 1,00,000 रुपया दिता पूण तूं तें काम बेकायदा काम मोड म्हणपाक लागलो. असो सांगपी आमदार आयज खंयच आसचो ना. हय, आनी अशा लोकांक आज राजकारणांत तशी टिकूंक शकना ते. पण त्या खातीर कितें आसता की कांय प्रमाणात तत्वांक जे आसा ताका हे घालून मनशाक वजन उरता. हय, मुरट घालून ताणें मागीर खंयच्या पक्षांत वचचेच पडटा. कितें म्हणटात तुमी ज्या मनशाचे तुमच्याय पक्षा कडेन पटपाक शकना, काँग्रेसी कडेनूय पटपाक शकना, पण ताचो कॅरेक्टर मातांनी भशेन आसता, त्या मनशान आज राजकारणात आमच्या पक्षाकडे पटले म्हणून तो आमच्या पक्षाक जॉईन झाला. मागीर ना म्हणजे लेटेस्ट सर्कमस्टन्सीस न्ही, सर्कमस्टन्सीस म्हणजे तो कितें म्हणजे खंयच्याय दबावाक लागून आमचे कडेन येयलो किंवा मना विरुद्ध येयलो असो विशय ना. हांव लागींच्यान वळखता, आमी जायते फावटी उलयल्या आनी अनेक चळवळींनी आमी आतां उदाहरणार्थ SCZ एक सांगता कितें जाणा तूं, ताका कितें घेवचें पडलें की ताका सिम्बॉल मेळनासलें, UGDP सिम्बॉल ताका मेळनासलें म्हणून ताका ताजे उपरांत लागींचो आपल्याक कोण आसा बरोबर जाल्यार तांकां ताजो हाजी सामको विश्वास आसलो. पर्रीकराची पळय आहा न्ही, ताजो सामको विश्वास आसलो म्हणून तो आयलो. सो इट इज मोर ऑफ पर्रीकर देन BJP. तुमी हांव पळयता आसतना कशें पळयता की जेन्ना ताका डिस्क्वॉलिफाय केलो, 7 वर्सां आमी ओपोजिशनांत आसले, तेन्ना 7 वर्सां आमी खूब लागींच्यान हांवें तेजे वांगडा काम केलां. उदाहरणार्थ SCZ आसत, SCZाचें आंदोलन तशें पळयल्यार म्हणजे सरकारा विरोध आंदोलन उबें करप आनी तें यशस्वी करप, इट वॉज नॉट इजी. डेफिनेटली. त्यामुळे आमी 15-20 दीस गोंयभर जे भोंवले आनी लोकांचो सपोर्ट आमकां आमी जो मेळयलो, लोकांनी दिलो आमकां. मागीर आमी कशे रावल्या म्हणजे कार्यकर्तो कसो आसचो, म्हणजे तो इमिजिएटली मिनिस्टर आसलो मनीस जाल्यार खंय आमी देवळांनी न्हिदल्या, खंय कशें खाल्या जेवल्या काय ताका हेंच नासलें. पूण हे सगळें पळयत जाल्यार तो एक खरो कार्यकर्तो आसलो आनी ते इतलें आमकां लागींच्यान आमकां पळयल्या उपरांत ताणें ठरोवनूच विचार करूनच भारतीय जनता पार्टी सांगात की गिवन अ चॉयस, जशें सावळबाबान सांगलें की ताजे कडेन सिम्बॉलाची क्रायसीस आशिल्ली आनी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्सां भितर सिम्बॉल खूब म्हत्वाचे आसता, लोक खंय तरी आयडेंटिफाय जातात. हो मुद्दो म्हाका पटना कित्याक, मथानीच्या बाबतींत म्हाका हो मुद्दो पटना कित्याक की मथांनी सिम्बॉल, पयशे आनी सत्ता ह्या विशयाचेर विचारच करपी मनीस न्हू. आपूण सिम्बॉल मेळना जाल्यार आपूण निवडून येवचो ना, जावं सिम्बॉलाक लागून आपूण अशें कॉम्प्रोमायज करतलो अशा पद्दतीचो मनीसूच न्हू. जेणे तुमी कितें म्हणटा तांकां तुमची आयडियोलॉजी पटली, आमकां लिडरशीप पटली, लिडरशीप पटली आनी आमचे जे आरोप जाताले की कम्युनल आमी आनी वगैरे ते आमच्या लागच्यान पळयले उपरांत ताणें मान्य केलें की बाबा अशें उलयतात भायर की कम्युनल हे अशे पद्दतीचे तशे पद्दतीचे, हें बरोबर न्हू. हें मान्य जाल्या उपरांत तो जॉयन जाला. सर तुमकां दिसता की गिवन अ चॉयस BJP वुडंट हॅव बीन मातानीज फर्स्ट चॉयस? डेफिनेटली. ताका जर आनी खंयचो पर्याय आशिल्लो जायत जाल्यार तो BJP कडेन जॉयन वचनासलो. ही मायट हॅव सपोर्टेड BJP गव्हर्मेंट, कारण ही ऑलरेडी सपोर्टेड गव्हर्मेंट, ही मायट हॅव जॉयन कमिटी. परंतु जर ताका कितें जालें, BJPची आतां आमचो पर्वतकर बाब म्हणटा पळय, हे जालें गोंय पुरते. ते जे आतां ह्या कालच्या निवडणुकीत लोकांचो विचार केला की ती BJP आनी ही BJP एक न्ही अशें ते मानतात लोक, जे अल्पसंख्याक लोक. मनोहर पर्रीकराची इमेज आतां मेक्स अ बिग डिफरन्स. आनी त्यांनी जे हांगा प्रशासन गोंयांक दिल्लें पळय थंय तांणी कसलो अन्याय करूंक नासलो. आनी आतां तो म्हाका दिसता म्हणजे फाटल्या आतां ह्या वर्साक की पर्रीकरान म्हाका दिसता की जे बहुसंख्य लोक आहा पळय ताजे काही प्रमाणात अन्याय करून अल्पसंख्याकाक चड महत्व दिलें अशें म्हाका दिसता. सो पर्रीकर इज ट्रायंग टू बी मोर पॉलिटिकली करेक्ट. आनी नाल्यार गोव्यांत ते सत्ता येवंक शकना. गोव्याची जी प्रमाण आहा अल्पसंख्याकाची साधारण 30%, त्या लोकांक बरोबर घेतल्या शिवाय BJP ऑन इज ओन. आनी म्हाका तर पयलीं अशें दिसतालें की गोव्यात BJP ऑन केन्ना सत्ता येवंक शकची ना म्हणून. पण फाटल्या निवडणुकीत जो गोव्यात एक चमत्कार जालो, मागीर तो काँग्रेसचे एंटी काँग्रेस वोट्स आसूं जे माथानीक दिसलें की माथानी तुमी सांगता अशें की एट अ सर्टन लेवल आयडेंटिफाय विथ युअर लिडरशीप आनी तो त्या पार्टी भितर गेलो, तेंच खंय तरी गोंयकारांचें जालें न्ही. आतां 3 आमदार आयल्या न्ही, मायकल लोबो आसा, बरोबर, मागीर ग्लेन टिकलो आसा आनी आमचो कालूश आल्मेदा आहा. हे तिगूय जाण
अल्पसंख्याक अजून सुद्धा बीजेपीक जॉईन झाले आणि ते तिकडे निवडून आयले. म्हणजे गोंयचे जे अल्पसंख्याक लोक आहा पळय त्यांच्यानी बीजेपीची आयडियोलॉजी मान्य केल्या किंवा तांकां पटलां की जी नॅशनल बीजेपी आहा, गुजरातची विशेषतः बीजेपी आहा, मोदीची बीजेपी, मोदीची बीजेपी आणि पर्रीकरांची बीजेपी वेगळी म्हणून एक न्ही हे त्यांनी मान्य केला म्हणून त्यांना निवडून दिले न्ही. दॅट शिफ्ट इन माथानी वॉज ऑल्सो अ शिफ्ट इन अ गोवन. हय, कारण माथांचो मनीस जेन्ना बीजेपीक जॉईन जाता पळय तेन्ना तो तांचो म्हाका खूप व्हडलो इम्पॅक्ट जालो. बरोबर तुमकां दिसता, कारण जे म्हणे की अल्पसंख्यांकाक सुद्दां घडये फाटली वर्सां ताणें एक बरो मुद्दो मांडलो की पर्रीकार आनी तुमचें सरकार जें आसा ते बहुसंख्या परस अल्पसंख्यांकाक खूब सांबाळपाक लागलां. बरी गजाल ती, पण जी पयली घडये तुमच्या पक्षाची प्रतिमा आशिल्ली किंवा आयडियोलॉजी आशिल्ली किंवा एक कार्यपद्दती आशिल्ली किंवा कोणाच तरी वचक आशिल्लो हातूंत भितर जायनाशिल्लें. आणि जी माथानीची शिफ्ट जी तुम्ही म्हणटात की माथानी कॉन्फिडन्स दिसलो की हय हांव बीजेपीक वचून कम्फर्टेबल रावपाक शकता, तेच प्रत्येक गोंयकाराक दिसलें की हांकां आतां सत्तेर हाडल्यार मातशी कम्फर्टेबल जावपाक शकता. कशें आसा की आमी केन्ना भिता, जेन्ना तुका हांव वळखना तेन्ना तुका हांव भिता, जेन्ना हांव तुका सारको वळखता पळय तेन्ना हांव तुका भिना. गोंयांनी अशीच परिस्थिती जाली. सुरवातीक आमची इमेज जी आसा ती आमी आमच्या बिहेवियरान जावना, काँग्रेसीन केल्ली इमेज ती. ल्हव लोक आमकां लागीं येयले, सरकार येयलें, मनोहर पर्रीकरान बरे पद्दतीन सरकार चलयलें, सगळ्यांक सरकाराचे लाभ फावो करून दिले आनी एकंदरीत गोंय ल्हान आसल्या चड बेगीन आसत की मायनॉरिटींतले लोक सुद्दां आमकां लागींच्यान वळखपाक लागले. हो तो फरक आसा की आयडियोलॉजी कोण बदलू ना. म्हणजे हे बाबा म्हणजे पयलीं आमचे म्हणे आमचे खुरीस मोडटले, आमचे अशें करतले, खुरीस चड केन्ना मोडले तेवूय लोकांनी पळयले. आनी लॉ अँड ऑर्डर केन्ना बरी आसली, एडमिनिस्ट्रेशन केन्ना बरें आसलें तेवूय लोकांनी पळयलें. तुम्ही कितें म्हणटात की मातांनी आनी लोक तुमकां वळखतकीर भंय कमी जालो. हय एक्झॅक्टली. तुमचे भितर कांय बदल जालो ना. आमचे भितर आमी सरान म्हटलं मुद्दो तो आसा आमचे तुमचे भितरय बदल जाता हें जाणवतकीच मातांनी सारको मनीस तुमचे लागीं आयलो. आमचे चमत्कार जालो ना. कशें प्रजेक जर राज्याचे फायदे करून दिवंक जाय जाल्यार राजाक राज्य करपाक मेळपाक जाय. हय, त्यामुळे एकदा दोनदा मुख्यमंत्री आमचे जाले, म्हणजे मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जाले आणि त्यांनी ज्या पद्दतीचे सरकार दिले तेन्ना लोकांक कळ्ळें की बाबा हे काँग्रेस सांगता तशें हे न्हू, हे आमचेच गोंयकार आनी आमकां बरें सरकार दिवपाक शकता, सगळ्यांचें बरें करपाक शकता, हो विश्वास लोकांक येयलो. म्हाका लास्ट म्हणजे वेळ सोंपला सर. म्हाका सांग, आज जर मनोहर पर्रीकाराक खरेंच जर मातांनी कितें ट्रिब्यूट दिवपाक जाय, कारण ह्या बजेटा भितर आमी पळयलें 2 गजालीक बरे मोठे गजालीक धरून मडगांवचे जिल्लोधिकारी कार्यालय आनी मातांचें नांव दिता म्हणून सांगलां. खरेंच जर ट्रिब्यूट दिवपाक जाय मातांनीक आज मनोहर पर्रीकारान जाल्यार कितें करचें पडटलें? लास्ट प्रश्न म्हजो. नाही, पर्यावरणा खातीर कितें तरी स्पेशल करचें पडटलें. मातांनीक अशें नांव दिलें म्हणून मातांनी ट्रिब्यूट जावपाक शकना. गोंयचें जें पर्यावरण आहा विशेषतः मायनिंगा खातीर किंवा बाकी सगळे ज्यो गोश्टी आहा ताजेर कितें तरी स्पेशल अशें करचें पडटलें आनी तें जालें जाल्यार खऱ्या अर्थान ती ताका श्रद्धांजली जातली. गोंयचो सैम जर सांबाळून दवरपा खातीर कांय कॉन्क्रीट पावलां उबारलीं रादर दॅन गिवींग खंयचे तरी बिल्डिंगेक मातांचें नांव दिलें किंवा आनी कित्याक मातांचें नांव दिलें, ते बिल्डिंगेक नांव दिवन तशें कांय ट्रिब्यूटय जावचें ना. तुमकां कितें दिसता एक गजाल जी तुमच्या सरकारान करपाक जाय जातूंतल्यान मातांनी खरेंच ट्रिब्यूट जातलें? गोंयच्या लोकांक गोंयकारपण सांबाळपा खातीर जशे पद्दतीचें राज्य जाय तें राज्य जर दिलें, म्हणजे आमचे सैम सांबाळ्ळें, आमचे दोंगर माती, आमचे नद्यो हें जर सांबाळून, आतां उदाहरणार्थ आमच्या मुख्यमंत्र्यान जे शेतांक जावं दूद दुभतें जावं हॉर्टिकल्चराक जे एक चड भर दिल्लो आसा, गोंयान जेन्ना हिरवीगार शेतां परत एकदां खंय तरी सेल्फ सफिशियंट करचो पडटा इन दीस रिस्पेक्ट. हय, म्हणजे आदलो जो गोंयकार आसा शेतां रोयतालो, रस्त्याच्या दोनूय सायडीक परत वयर काडचें गोंय जाल्यार जाल्यारच मातांनी ट्रिब्यूट मेळटलें. ह्या 2 बऱ्या गजालींचेर आनी बऱ्या सजेशनाचेर आमी हांगा आयची भासाभास सुद्दां वेगळी आशिल्ली, डिबेट नाशिल्लें, डिस्कशन आशिल्लें. 1 वर्स जालां मातांनी वचून, त्या निमतान आमी भासाभास केली. तुमी दोगी जाण आयले आनी इतले बरे विचार मांडले. सर थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.